गावात रस्त्यात भोपी आणि अपघातांक कारण थारपी गोरवांचेर आळाबंद हाडात नाजाल्यार गोरवांच्या धनयांचेर कडक कारवाय करपाचो निर्णय नार्वे पंचायतीन घेतला। रेल्वे रुळाचेर नार्वे वाठारात हेटपी गोरवांचो प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत आसा। ही गोरवां गांवांतल्यान वचपी कोंकण रेल्वेच्या रुळाचेर रात दीस भोंवत आसता। रेल्वेच्या धडकेन आतां मेरेन नार्वे वाठारात खूब गोरवांचे बळी गेल्यात। गोरवांक लागून एखाद्या वेळार व्हडली दुर्घटना घडूं शकता। देखून कोंकण रेल्वेन म्हयन्या पयलीं नार्वे गांवांत जागृती केल्ली। तशेंच गांवांत रस्त्यात भोंवपी आनी अपघाता कारण थारपी गोरवांचेर आळाबंद हाडात नाजाल्यार गोरवांच्या धन्याचेर कडक कारवाय करपाचो निर्णय नार्वे पंचायतीन घेतला। आयज हांव गांवच्या लोकांक अवेरनेस करूंक सोदता की आमच्या गांवांत गोरवां खूब जाल्लीं आहा जी रस्त्याचेर येता, त्या नंतर मागीर लोकांची पोरसां खाता, म्हणजे जे लोकांनी तयार केल्ले आसा, झाडां लायिल्लीं आसा, जे पीक आसा ते उद्ध्वस्त करता। आनी दुसरें म्हणजे रस्त्यारूय गोरवां रातची भोंवता। हांव तांकां जे लोक कोणाची गोरवां आसा तांकां हांव अवेरनेस करूंक सोदता, सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी आपली गोरवां बांदून दवरची आनी ताका लागून दुसऱ्याक त्रास जावचो ना। तशेंच आमचो हांगासर रेल्वेचो रोड लागींच आसल्या कारणान ती गोरवां सुट्टी आसल्या कारणान ती गोरवां रेल्वेच्या रोडार धांवता, तांकां कांय कळना आनी ते खातीर त्या रेल्वेच्या रोडार गेल्या नंतर थंयसर एक्सिडंट जाता आनी त्या एक्सिडंटान कितेंय जावंक शकता। आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आपली गोरवां तेंच्यांनी सांबाळची आनी तेंच्यांनी हें करची, नाजाल्यार आतां पंचायत स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली आनी तेंची गोरवांची कितें आहा ती योग्य ती कारवाई जातली। म्हणून हांव सगळ्याक गोरवांकारांक परत एकदां मना पासून सांगता आनी रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ती आपली गोरवां आपूण बांदून दवरची, कित्याक रात दीस लोकांक त्रास करता। तशेंच हांगासर रेल्वेच्या रोडाकूय भरपूर त्रास जाता, कित्याक आमी आतां फाटल्या फावटी जेन्ना पळयलें की खुबशीं म्हसरां जीं आसा ती रेल्वे पुना हे जाली पडली आनी ती मागीर तेजो जो कायद्या प्रमाणे ते भरपूर मागीर फुडें प्रोसिजर ते जे गोरवांकाराक आहा ताका त्रास जातलो आनी परत आमकां पंचायतीकूय त्रास जातलो। तो त्रास जावचो न्हू आनी तांकां बरे भशेन सांबाळची, कित्याक मन जाती तांकां मेल्यानंतर तांकां कांय कळना ती खंयूय धांवता, सयर भयर धांवता। तशेंच आमी ते दिसा ग्रामसभेक आमी ठराव मांडलेलो की ती गोरवांक आपल्या गोरवांक सांबाळची आनी आमी परत आतां सगळ्याक नोटिसूय मारल्यो आहा की ती गोरवांक सांबाळची। तशेंच हांव परत आनी एकदां रिक्वेस्ट करता लोकांक की तांकां गोरवांक बांदून दवरची। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।